विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। ब्रेस्तारा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावियान गोंयचे यूडी मंत्री मिलिंद नायकाची भेट घेतली। पोर्टाच्या संदर्भात पळोवणी केली। पोर्ट चलपाक जाय अशें केंद्रीय मंत्री मंडाविया हांचें म्हणणें आसा। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। कोर्टान प्लस पार्टीचो एक कार्यक्रम पणजा सेक्शन 370 त्याच्या बद्दल एक तर पार्टीचो कार्यक्रम मॅनेजर विभागांचो हॉल आणि त्याच्या बरोबर तेंच्यांनी म्हाका दिसता मेन पोर्टाची एक विजीट जशें ते सगळ्या पोर्टान विजीट करता म्हणून हांव पोर्टान विजीट केला। आमचे ट्रस्टीचे मेंबर असलेले संजय भाई साताडेकर राघोबा गोडकर हे असले डिस्कशन कितें जालें आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट पण थोडीशी तेंचे कडेन उलयलें तेन्ना आयडिया येयली की पोर्टाचे थोडे इश्यूज आसा। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ पयलीं खूब आसलेलो कमी जालो कारण पोल्युशनाक लागून सगळें एज्युकेशन जाता। मायन्स बंद जाल्या नंतर थोड्याशा प्रमाणात हो पोर्ट जो सर्वायव जाता तो जो कार्गो म्हणजे कोल हाडटा हांगासर आनी कोल हँडल केल्या कारणान एमपीटीक रेवेन्यू येता आनी तेचे म्हणणें आसलें मिनिस्टराचे की त्या प्रमाणे आतांचे ओवरऑल 1600 वर्कर्स आनी अबावट 4500 to 5000 पेन्शनर्स आहा तेंचे लायफ फुडल्या काळान धोक्यान आसूंक शकता कारण जर हांगासरले पोल्युशन बोर्डान आनी जनरल म्हणजे कोण एज्युटेट करता तेंच्यांनी जर स्ट्रॉंगली घेतले पोल्युशनाक लागून जाल्यार म्हणजे पोल्युशन आसूंक जायना म्हणटा ते पोल्युशन कंट्रोल हे करूंकूच जाय पण पोल्युशनाच्या निमतान जर बंद केलें जाल्यार आनी बंद जावपाक पडलें जाल्यार त्या लोकांचो सगळ्यांचो 6000 घात जावपाक शकता जेका सेंट्रल गव्हर्मेंट सडनली झुब्ब करून कितें हेल्प करूंक शकत की नाही ते तांकां डावट आहा। ते म्हणटाले आपूण स्वता वचून येयला सांगतना तेणी एक्सप्लेन करता अशें सांगलें आपूण पण वायट शेड घालून आहा आपूण आख्खो भोंवून येयला। कदाचित पावसाचे दीस थोडे पर्संट कमी आसत पण हांगा जे पोल्युशन कंट्रोल करपाक त्या दोनूय कंपनी फॅसिलिटीज अवेलेबल केला पळय तशें आपूण दुसऱ्या खंयच्या पोर्टान पळोवंक ना। नायन गेमनाक मेळ्ळें काम थोडेशे एक्झॅक्टली म्हाका जरी खबर आसलें तरी तुमकां तें आतां एक शॉर्ट टायमान सांगूंक शकना पण एक कितें तरी बारीकशा डेविएशन जाल्लें पळय त्या कामा भितर त्या डेविएशनाक लागून वाडलेले 90 crores हे कोणी फारीक करप ह्या विशयाचेर थोडेशें तें काम स्लो जालां ते परत चालू करूंक जाय रिक्वेस्ट केला म्हाका तेंच्यांनी अपॉइंटमेंट घेवन दिल्ली आपयला हे दोनूय विशयाचेर एक डिस्कशन जातलें आनी तेंचे कॉल येयलो की वचून म्हाका तेजेर उलोवपाक जाय कारण शेवटी इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट आनी गोवा आनी आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट जरी एमपीटी कनेक्टीव आसली बाकीच्या लोकांक तेजो खूब फायदो आहा।